डू यू फील दॅट वॉइड नाव? भाऊ आणि तुम्ही सगळे. डेफिनेटली बिकॉज कशें आसा, टुडे श्री श्रीपाद नाईक इज श्रीपाद नाईक बिकॉज ऑफ माय मदर. कारण केन्ना नवीन पार्टी किंवा आमी खंयच्याय हातून सामाजीक हितून काम करता आसतना ती जी घर सांबाळटाली पळय न्ही, लोक घरा येवप, तांकां च्या तांकां थंय अटेंड करपाक, वेन ही यूज टू नॉट देर एट होम, शी हॅज टू हँडल एवरीथींग. तांकां च्या दिवप, तांचें काम आयकून घेवप, एन्ड देन आनी ह्या सगळ्या हितूंतल्यान खंय तरी म्हाका दिसता आज माय फादर खंयच्या ज्या स्ट्रेचराचेर आसा, मेजर रोल इज ऑफ माय मदर्स. डज ही से समटायम्स दॅट ही मिसीस बिकॉज तो सदां मे बी समटायम्स तुमकां टायम दिवंक मेळनासलो, पण बायले कडेन केन्ना तरी उलयतालो आसतलो. डेफिनेटली. सो ही मस्ट बी मिसींग अ लॉट. आनी ताजे कडेन चड अशें क्लोज. ही मिसीस आर व्हेरी मच. आनी आमी खूब म्हणजे इतली पोकळी निर्माण जाली की वी कॅनॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स.